विकास कामाच्या दृष्टिकोनातल्यान आणि सुशोभितीकरणा खातीर बार्देस तालुक्यात सरकारान 2018 ते 2019 वर्सा खातीर 140 कोटी रुपया मंजूर केल्यात। तशेंच बार्देसांत उदकाची पुरवण सामकी जावपाक खातें वर्सभर 121 कोटी खर्च करपाचे आसात म्हूण म्हायती PWD मंत्री ढवळीकरान दिल्या। अर्डेक्सको खातीर बस्तोडच्यान गौतम शिरोडकार। almost 7 constituency बार्देस तालुक्यात आसा तांच्या खातीर कमीत कमी 140 कोटी रुपया कमीत कमी अंडर कॅपिटल सँक्शन केल्ले आसा। आता हाजे डिटेल जेन्ना उलयता तेन्ना जी कामां चालू आसा आनी सँक्शन केल्या हलदोणा 19 कोटीची चालू आसा, म्हापसा 14 कोटीची चालू आसा, पर्वरी 28 कोटीची कामां चालू आसा, शिवोली 41 कोटीची कामां चालू आसा। आमचे एश्वरान सीएमान जिल्ह्यातल्या 15 ते 20 कोटी कामां आमी ह्या वर्सा घेतल्या म्हणून आमचे 9 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तांकां 5 कोटी कामां दिल्ले म्हणून। पूण शिवोले सारके कॉन्स्टिट्युएन्सी 41 कोटी कामां दिना, सालिगांवाक 23 कोटीची कामां दिल्या, कळंगूट 31 कोटीची कामां दिल्या आनी थिवीम आज पर्यंत 14 कोटीची कामां दिल्या। ही फक्त हांव कॅपिटलाचेर उलयता। त्या शिवाय जो नॉन प्लॅन आसा म्हणजे आतां नॉन प्लॅन म्हणना आतां आमी रेव्हेन्यू म्हणटा आनी ना रेव्हेन्यू आमी जवळ जवळ 5 कोटी 80 लाखाची कामां ऑलरेडी ताची चालू केल्ली आसा। ह्या शिवाय फाटल्यो जो स्पील ओवर वर्क्स म्हणटा, स्पील ओवर वर्क्स म्हणजे the works taken up in the year 16-17, 17-18 and again prolongation up to 17-18-19 अशी जेन्ना आसा ताका स्पील ओवर म्हणटा आनी ही स्पील ओवर कामां जवळ जवळ 10 कोटीची कामां जाता कन्सिडरिंग ऑल। आनी आमी कितें म्हणटा की 15 नोव्हेंबर पर्यंत आमी ही सगळीं कामां मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करतले आनी त्या खातीर जवळ जवळ 24 कोटीची कामां आज ह्या म्हापशा शहरात आणि आजूबाजू ऑलरेडी दिलेली आसा। त्यातले 15 नोव्हेंबराच्या म्हापशा शहराचे हॉटमिक्सिंग चालू जातले आनी त्याच बरोबर मुखावेची कामां चालू जातली। हे करता आसतना बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात तांकां 15 नोव्हेंबर पासून हॉटमिक्स काम चालू जाता आनी इतलेंच न्हय 15 नोव्हेंबर पर्यंत जितल्यो फायली आसा मागीर त्यो म्हजे कडेन आसूं किंवा फायनान्स मिनिस्टर म्हणून चीफ मिनिस्टर कडेन ह्यो फायली आमी प्रत्येकान ठरयलां की 15 नोव्हेंबर पर्यंत सगळ्याच्यो फायली क्लियर करून ही कामां चालू